sumya मंदिरात sumya gita kamatu tuka asita आमचे तुवे गोतल्या सतेल्यापासून उलका भेटता दिवाशी खालसा बापूय मोगाळ तुम सुसावू राताय आमका सदानीक मोगा सुखा दुखा दिनाका साताय आमचो बोलवो सांभाळना संतोषान सोम्या मंदिरात सोम्या गीतांका मातून तुका असिता आमचे तुवे वतुल्या सदेल्यापासून उलका भेटता दिवाशी काळसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त ते भोवमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो दीस उजवाडतच आमी हांगासर सुमयेच्या अल्तारी भोंवती आसां. ताका अर्गां दिवंक हो दीस ताणें फावो केल्ले खातीर संगतच ताचे आशिर्वाद मागोवंक हो दीस ताच्या संगतपणान खर्चूंक. आयचे पयलें वाचप आमी निर्गमन पुस्तकांतावन आयकतल्या आनी आस्तावन मुखल्या दिसांनी हें वाचप ह्याच पुस्तकांतावन विंचलेलें आसा. इस्रायल परजा आतां इजिप्ताक येवन पावल्या आदल्या हप्त्यांत आमी आयकल्ले प्रमाणे आनी मुखार इजिप्तांत तांकां कसले कश्ट सोसूंक मेळटात आनी कशें देव तांकां सोडयता ही सकट चरित्र्या ह्या पयल्या वाचपांत आमी मुखल्या दिसांनी आयकतल्या. ह्या मिसांत तेच जेजूक आमी भेटोवंक वेतांव जे पोरजेक सोडवून दिल्लो तो सोडवंदाळ आमकांय आमच्या पातकांतल्यान सोडोवंक खुर्सार मेलो. तेंच बलिदान आमी हांगासर भेटोवंक आयतीं जाल्यार वाचता. आमची पातकां आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी सुमेलाकचें बोगसाने मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुगणे अवसरून सांगता मनान चिंतून तोंडार विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच तुमकां मुळे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुज्या सतत उजवाडतून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणयेचे सालेन क्रिस्ती बोवार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी हो बोवार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. जुजेची वळख नासलेलो एक नवो राय इजिप्तांत अधिकाराक आयलो. ताणें आपले परजेक म्हळें, पळया, इस्रायलाचे संततीचो लोक आमच्याकी चड वाडला आनी बलिश्ट जाला. तांची संख्या साडानासी करूंक आमी तांचे विरोध एक बरो उपाय सोदूंक जाय. झूज बी उठत जाल्यार ती आमच्या दुस्मना सवे एकवटतीत, आमचे विरोध झुजतीत आनी ह्या देशांतली पाळून धांवतीत. देखून झाडायची वोजी दिवन तांकां दमावचे खातीर जबरदस्त मुकादमाक तांचे वयर नेमले. अशें तांणी परव्याक पितोम आनी रामसेस म्हणली कोठारांची शारां बांदलीं. पूण जितलें चड तांणी तांकां दग दिली तितली चड ती संख्यान वाडली आनी विस्तारली आनी लोकांक इस्रायलाची भिरांत दिसूंक लागली. देखून इजिप्तकारांनी इस्रायलितांक निश्ठुरायन गुलामपणांत लोटून घाली. बरोसो वावर तांकां दिवन तांची जिणी कोडसाणेन बरासी केली. मातयेच्या आनी इट्यांच्या वावराक तांकां लायली. शेतांतली सर जिन्सांची कामां तांकां दिलीं. हे परी इस्रायलितांनी कठीण गुलाम वावर करूंक तांणी तांकां बलात्कार केलो. तेन्ना परव्यान आपल्या सगळ्या लोकांक आज्ञा दिली, हेब्रेवांक जल्माल्ल्या हर एक चेडक्या भुरग्यांक न्हंयत उडया, पूण चेडवा भुरग्यांक वांसूंक सोडा. देवाचें उतार हें. देवाचें ओडुपकार. सरेस्पराचे नवे आमचो आदार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार. सरेस्पर जर आमचे सवय नातलो जाल्यार हे इस्रायलाचे गायान सरेस्पर आमचे सवय नातलो जाल्यार आमची गत कितें जावंक पावते. रागान जळोन आमचेर उठलेले मनीस आमकां सगळेच गिळटे. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार. तो वळो आवरांत आमी बुडटलीं आसल्याव उदकाचो लोट आमकां उडीत व्हरतो आसलो, ताची भिरंकुळारां आमच्या वयल्यान गेल्ल्या बागार रावची नासलीं. तांच्या घासांत पडोवंक सोडिनासलेलो देव सदैव जावं. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार. शिकारेकाराच्या पासांतलें सुकोवन वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतलीं सुटल्याव. निजायकी पास निसारलो आनी आमी सुटल्याव. जाणें सर्ग आनी संवसार रचला त्या सरेस्पराचे नवे आमचो आदार. सरेस्पराचे नावी आमचो आदार. नीती पासत दगदोनी भोगतालीं कितले बागे सर्गींचे राज तांचे. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमच्या येशूवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशूया. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंती नाकात. समाधान न्हय बगर तलवार हाडूंक आयला. पुताक आपल्या बापायचेर, दुवेक आपले आवयचेर, सुनेक आपले मायचेर विरोध हाडूंक म्हूण हांव आयलां.
अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावं पावतले. मुजे वरन चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. मुजे वरन चड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी मुजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो फाटलावदार देखून एक कॉप शेळें उदक लेगून दिता सतच हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक ही शिकोवण दिवन जातच भोंवतणीच्या शहरांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयचो भायर सरून गेलो. देवाचे उतर हे वाकाली तुका क्रिस्ता. मोगचनो जेजूचे शीस जावंक कितले कंडिशन्स आसात न्ही गी. आपल्या बापूय आवयच्या की चड म्हजो मोग कर म्हणटा जेजू. आमच्या भुरग्या बाळाच्या की चड म्हजो मोग कर म्हणटा जेजू. कित्याक इतली कंडिशन्स. जेजू कितें स्वार्थी गी. म्हजो मोग करा सर्वांच्या की चड म्हजो मोग करा म्हणून जेजू कितें स्वार्थी गी. खंडीत न्हय मोगाच्यानो. ह्या संवसारांत आमी एकामेकाच्या संबंधांत जियेता. बापूय पूत धूव भयण असल्या संबंधांत जियेता. पूण हो संबंध ह्या संवसाराचो मात्र. फुडल्या संवसारांत असले संबंध नात. पूण आमी फुडल्या संवसारांत कशें जियेता. जेजूस म्हणटा फुडल्या संवसारांत आमी आंच्या बरी जियेतली हांव. केन्ना जेजू म्हणटा तुज्या आवय बापूय भाव भयणीच्या की चड म्हजो मोग कर. ते दाळा जेजू खंडीत म्हणना तांचो मोग करिनाका म्हूण. तांचोय मोग कर पूण तांच्या की चड म्हजो मोग कर म्हूण जेजू आमकां आपोवणें दिता. कित्याक आमी जेजूचो मोग करूंक जाय. कित्याक जेजू आमकां अशें सांगता. जेन्ना आमी जेजूचो चड आनी चड मोग करता चड ह्या संवसाराच्या वस्तूंच्या प्रास चड जेजूचो मोग करता. चड संबंदा प्रास चड आमी जेजूचो मोग करता. त्या दाळा आमी ह्या आमच्या संवसारी संबंधांत जियोवच्या हर व्यक्तीचो बऱ्या रितीन संबंद दवरूंक आमच्यान जाता. त्या देखून केन्ना आमी जेजूचो चड मोग करता आमी एकामेकाचो चड आनी चड मोग करता. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान म्हजो देवाचो मोग कर म्हूण जेजून उपादेश दिला. त्या देखून जेजू म्हणटा चड आनी चड म्हजो मोग कर. अशें जेजून दिल्ल्या दोनी उपादेशाचो आमी आमच्या जिवितांत बऱ्या रितीन जियोंक साध्य जाता. वय मोगाचेनो जेजू म्हजो मोग कर म्हणटा आसतना केवल ह्या संवसारांत मात्र आमी ताचो मोग करचो म्हूण तो सांगना. केन्ना आमी ताचे शीस जावंक तो आपयता. चड आनी चड म्हजो मोग कर म्हूण तो आपयता. ते दाळा आमी केवल ह्या संवसारांत मात्र न्हय पूण फुडल्या संवसारांतय आमी ताचो चड आनी चड मोग करूंक जाय. फुडल्या संवसारांत ताचे सांगात आमी जियोंक जाय म्हूण तो आमकां आपयता. तर मोगाचेनो
तुम्ही जायतीं जाणां आतां मिस जाल्या उपरांत तुमच्या घरा वेतात. सबार जाणां वावराक म्हणून वेतात आनी थोडीं जाणां घरांतच रावतात आनी थोडीं भुरगीं स्कुलाक कॉलेजीक म्हूण वेतात. आतां हें मागणें आमचें करून घेवया. जेजू, हांव तुजो मोग करतां. परतून परतून हें मागणें आमी म्हणया आनी जेजूचो चड आनी चड मोग करूंक आमी प्रयत्न करया. Sergica gibudu giwa retamasa Kristaja diangkat butlu Rudiawana segi Bapa जीवनाची दिता तुका पुरवाका तुझी कृपा दुसरे तुमची आंखानाका आप्पा बापा सर्गीच्या गिवुदो गिवा Retamasa Kristaja diangkat butlu. Bawunan berdino ami betunche hem balidan serpudvidar dev bapak mantat asle zauman magat. हे तुमच्या तांतले भुरग्यान आपल्या मनाकाने नेमी आनी आमच्या किपोचेर दवा सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्मेचें पोशण करून दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. त्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळेली तुजी परजा. सर्गार एका ताळ्यान एका काळजान तुका दिन वसता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उजगी तुका जय जय. सर्वेस्पोराची नांवी येता ताका जय. उजगी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सुगुद परगटुया सुमियांची तुझे मर आम्ही समारंभा तुझे पूर्ण जीवन पुनामी पुरगडता तुझ्या येण्या आम्ही उद्रिक्ता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्या आमा सुमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेची विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांतीस आमच्या भगवान बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मरिये देवाचे मये संगतीन भाग्यवन जुजे भाग्यवन दमता आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयले मागणे सांगता भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचेता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळणीर पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दे करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्या राजो दी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां आशीष दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जिवनाक आपणे लाभलेली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोना उलोवच्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटा.
राखून असा सोया तुझ्या येण्या उद्रेकाना लालीन असा दुनिया तुका सिंच्या अंकाराच्या जीवितात्या प्रकाश तुझो पाक सुरगीच्या त्या जीवना तुझ्या सोया म्हाका बुस काळीज मोची राखून असा सोया तुझ्या दुनिया तुका सिंच्या प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांचो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांचो घेऊन तुझे जिवीत आमचे भितर अधिक अधिक वाडो हे आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसू. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुका सोम्या आवेता तुका तुझे नाव गाता माया मुखा नावची येता. मुसवाड तुझो स्वता वाटेन मेटा काढून वेता. सोम्या आवेता तुका अर्घा दिता तुझे नाव गाता माया मुखा नावची येता. मुगाळ पुत्रा सुवे आमकां मुर्या शिरुवाती आमकां भगवंत कुर्साचे करुण देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या निस्वणांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र